फुडल्या महिन्यात जावपी लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर अध्यक्ष दीनानाथ गांवकारांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा देवस्थानची आमसभा जाली। हे आमसभेक देवस्थान समिती सयत 100 परस चड महाजन हजर आशिल्ले। लयराई देवीचे जात्रेक राज्योत्सव म्हणून सरकारान मान्यताय दिल्या। हालींच सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तशी घोषणा लेगीत केल्या। आयतारा जाल्ले आमसभेत खासा करून राज्योत्सव मुद्द्याचेर गरमागरम चर्चा जाली। महाजनांक विश्वासात घेवचे पयलीं सरकारान हस्तक्षेप करचो न्हय अशेंय महाजनांनी म्हणलां। आजची मीटिंग म्हत्वाचो विशय आसलो की गोवा गव्हर्नमेंटान लयराईचो जत्रा फेस्टिवल आसा पळय तो स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केलो। एक्चुअली आमकां हेतून कांयच खबर नासलें। आमी मागीर कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांक विचारलो तुम्ही प्रपोजल दिला त्या गव्हर्नमेंटाचो ना म्हणलें। मागीर आमी गव्हर्नमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आर्ट्स एंड कल्चर पळय तेजे डायरेक्टर म्हणलें ते मला आमकां तशें काय प्रपोजल येवना अजून ते प्रोसिजर करनात सांग। आमकां कितें आसा की जेन्ना अशें कितें इश्यू जाता तेन्ना आमकां हे आमचें म्हाजनें देवस्थान आमच्या म्हाजनां विचार आमी कांय करिना आनी गव्हर्नमेंटाकूय आमच्या देवस्थान इंटरफेर करपाची गरज ना। जो पर्यंत आमी आमचे कडेन एखादें प्रपोजल येयना आनी ते आमचे जनरल बॉडीन पास केल्या नंतरूच ते कितें फॉरवर्ड करूंक शकता। पूण त्या संदर्भान आमकां हो विशय खबर नासल्या कारणान जेन्ना आमकां आर्ट्स एंड कल्चराच्या डायरेक्टरान सांगलें कितें आमकां तेन्ना एक्चुअली कांय स्टार्ट जावंक ना म्हणून आमकां जेन्ना सांगलें तेन्ना आमी म्हाजनाची मिटींग तातडीची मिटींग आपोवपाक सुरवात केली आनी त्या प्रमाणे आज मिटींग घेतली। आनी एकूच म्हत्वाचो विशय आसलो की हे स्टेट लेवल फेस्टिवल आसा पळय म्हणजे गव्हर्नमेंटान गोवा गव्हर्नमेंटान डिक्लेअर केला तेजेर तुमचें मत कितें तें स्वतंत्रपणे प्रत्येकाक सांगचें आनी तुमचें कितें मत आसा। एकंदरीत मत जेन्ना हें डिस्कशन चालू जालें पळय ते सर्रास एकान एक महाजनान ते विरोध केलो की हो स्टेट लेवल फेस्टिवल जाता डिक्लेअर करपाक आमचो सक्त विरोध आसा आनी आमी त्या हेच्या गव्हर्नमेंटाच्या डिसिजनान आमकां पसंद ना। महाजनांनी ह्या स्टेट फेस्टिवलाक आमच्या विरोध केलेलो आसा। महाजनांक ते स्टेट फेस्टिवल म्हणजे गव्हर्नमेंट ज्या पद्दतीन दखल दिता आमच्या गांवांत आमच्या देवस्थानांत अशें तांकां तें आवडूंक ना। तांकां पयलीं विचारूंक जाय आसलें आमकां म्हणटा आमकां कांय नोटिफिकेशन तेंची येवन आसा तुमी डायरेक्ट तेंच्यानी डिक्लेअर केलें सो तांकां तेज्या बद्दल मातशी खंत व्यक्त केली तेंच्यानी। तशें सरकारान आमकां मदत करचीच आनी सरकार ह्यान पयलीं आमकां मदत करतालेच आमी ना म्हणिनात ताका आनी आनीकूय मदत करपाची पण ह्या महाजनांचे आमच्या भितून जे इंटरफियर करपाचें तेंच्या मनान ना म्हणजे तांकां ते दिवपाचें ना तेंचें अशें चड इंटरफियर गव्हर्नमेंटान केन्ना तांकां आवडूंक ना इतलें म्हाका तरी तेंचे उलयतासून कळ्ळां। लोकां महाजनां तेंचो हे स्टेट लेवल फेस्टिवल करपाक विरोध आसा आमचो महाजनांचो विरोध आसा। गव्हर्नमेंटान हस्तक्षेप करप ना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।